नमस्कार. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बिपिन सर, गुड मॉर्निंग सुमिता मॅम, गुड मॉर्निंग दर्शन, गुड मॉर्निंग सिद्धी मॅम. एक व्हिडिओ सुरवात करच्या पयलींच सकाळ फुडें एक बरी तुमकां न्यूज दिवपाकूय दिसता. हांवें काल सिद्धी मॅडमीक म्हटलेलें की मराठीन उलोवपाक म्हाका डिफिकल्टी येता म्हणून. सो सिद्धी मॅडमीन तुमकां सांगलें तें सेम सेंटेन्स तुमकां सांगता. तेणी कितें म्हटलें खबर आसा की कंटिन्यू तू कौशल कोंकणीनूच कर. आपूण तें ट्रान्सलेट करतले आनी मराठीन शिकतले. जाल्यार तुका परत कॉल करता म्हणून सांगलें. गो विथ युअर फ्लो. तू खूब कोंकणी बरो एक्सप्लेन करता म्हणून सांगलें. कित्याक तुजी फिलिंग्स दिसता आनी फिलिंग्स आमकां इम्पॉर्टंट आसा. हें आपल्याक काल रियलायज जालें. सो थँक यू सो मच सिद्धी मॅडम फॉर अंडरस्टँडींग अस. कारण गोंयांत मोस्टली कोंकणी उलयतातूच लोक आनी कोंकणीन एक फिलिंग आसता, भावना आसतात. हे तुमी समजून घेतल्या बरोबर तुमकां खूब खूब धन्यवाद. मनाक आजनसून धन्यवाद तुमकां. आज डे 3 स्टार्ट करच्या पयलीं थोडक्यान सांगपाक सोदता. हे एपिसोड तेच लोकांक आसा जेंकां आपले जेच्या वांगडा डीएनए रिलेशन आनी स्ट्रॉंग करपाक जाय आनी भरपूर अबंडन्स त्या रिलेशनानसून तुमकां पळोवपाक मेळपाक जाय. त्याच लोकांक खातीर आसा. हे सगळ्यां खातीर एपिसोड न्ही हे. ओके. सो आनी स्पेशली हे आमी सांगल्याच प्रमाणे डे 1 डे 2 हांवें रिपीट केल्लेत की हे एपिसोड आमी रेकॉर्ड बिकॉज ऑफ ओन्ली वन रिजन करता फ्रॉम माय प्युअर हार्ट की जर हे व्हिडिओज हे रेकॉर्डिंग केल्ले आमी जर चवथ्या मनशाक किंवा पांचव्या मनशाक जे कोण पळयतात ऑनलायन हे तांकां जर उपयोग जावपाक शकता जाल्यार कित्याक जावचो न्ही म्हणून हे व्हिडिओ आमी आवट करता. ह्या व्हिडिओन हांव नांवां घेता जे अवेलेबल आहा तेंच्या खातीर जे स्पेशली क्लास आसात. फॉर एग्जांपल हांव नांवां घेता पळय ह्या व्हिडिओन की सुमिता मॅम, दर्शन, बिपिन सर, सिद्धी मॅम. तुमी नांवां ही चेंज करपाक शकता. नांव हांगा तुमचें एड करपाक शकता तुमी. जशें की तुमकां दिसपाक जाय की कौशल आपल्याक उलो मारता म्हणून. जशें की फॉर एग्जांपल कौशल तुमचें जर फॉर एग्जांपल नांव आसा राम, जाल्यार राम तुमी हांगार चिंतपाक शकता. राम, गुड मॉर्निंग हांगा तुमी एड करपाक शकता. अदरवायज बॅच 2 तुमी जॉइन जावपाक शकता. मेन कितें आसा हांगार कोणाची नांवां घेता हें इम्पॉर्टंट ना. तुमी कितले फिलिंग्सान हें करता हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हे एपिसोड फक्त टायमपासा खातीर किंवा ऑलवेज हांव सांगता की कौशलान सांगला किंवा व्ह्यूज जाय, सबस्क्रायबर्स वाडपाक जाय म्हणून न्हू बाबा. धीस इज अ क्लियर मॅसेज आसा की तुमकां जर बॉन्ड तुमचे डीएनए रिलेशना वांगडा आनी वाडोवपाक जाय जाल्यार आसा. सो आज डे 3 डे 1 आनी डे 2 आमी पळयल्ले थोडक्यान तुमकां सांगप म्हटल्यार की इम्पॉर्टन्स कितें आसा हेजो, कित्याक आमी म्हणपाक जाय आनी काल आमी भितर फिलिंग्स एड केल्ली. सो आयजूय आमकां तेच सेम करपाक जाय. सिंपल आसा. आयजूय आमी क्लियर सांगता आनी परत परत रिपीट करता. जेन्ना आमी सुरवात करता खबर आहा असल्या एपिसोडांची ग्रेटिट्यूडाची तेन्ना न्ही जेन्ना ज्या कोणा वांगडा आमचें डीएनए रिलेशन स्ट्रॉंग आसता खबर आहा तेज्या वांगडा करीत जाल्यार तें आनी स्ट्रॉंग जाता. आनी हें जातकू आजूबाजूची लोकां आसा खबर आहा तेंच्या वांगडा रिलेशन अबंडन्स प्रकारे तुमी चिंतूक नासलेल्या प्रकारे सुद्दां बरें जायत वयता. पूण आमी चिंतपाक जायना. खूब जाणां चिंततात पळय की आपूण हें करतकू आपल्याक हें मेळटलें रे, हेज्या वांगडा स्ट्रॉंग जावपाक शकता रिलेशन, तेज्या वांगडा जावपाक शकता, अशे खूब जाणांचे प्रश्न आसता. हे सगळे आमकां 15 दीस भायर काडून दवरपाक जाय. जें मेळटा तें फक्त एक्सेप्ट करपाक जाय. स्पेशली आय एम टॉकिंग इन अ रिलेशनशीप. सो आमकां हे फक्त प्रॅक्टीस करपाक जाय. आनी हे व्हिडिओज बिपिन सर, सुमिता मॅम, सिद्धी मॅम, दर्शन सर तुमकां व्हिडिओज हांव ह्या ग्रुपान धाडटातूच. आनी सॉरी टू से हांव डायरेक्टली सांगतातूच की तुमची अपडेट ग्रुपान सामकी येयना. तुमचे पर्सनल कॉल येता तुमी म्हाका पर्सनली सांगता. बट जर तुमी ग्रुपान मेसेज करतात जाल्यार एकामेकांक मोटिवेशन मेळटलें की बाबा हेंवूय करता हांवूय करपाक शकता म्हणून. आनी इन केस मेळना सुद्दां जाल्यार म्हाका कॉल तुमी करता पळय ते कॉल करूनूच करा. बट जितले तुमी रिटर्नान करतले, टायपींग आसतलें, बरयतले पळय तितलें तुमकां युजफूल चड जातलें. सो हांगारूच आमची ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 4.5 मिनटां काबार जाली. सॉरी फॉर दॅट. आयज जी एक्सरसाइज आसा खबर आसा आमकां आनी डिपली फील करून करपाक जाय. हांव तुमकां डायरेक्ट खंयसून स्टार्ट करप आनी कित्याक स्टार्ट करप तें व्हरता. आमी कालचेर एग्जांपल घेवया. मम्मीचेर एग्जांपल घेवया. जस्ट दोळे बंद करा.
जस्ट इमॅजिन दॅट की तुमकां मम्मी स्कुलाक व्हरपा खातीर तयार करताली. तो मुमेंट कसो आशिल्लो. दोळ्या फुडल्यान हाडपाचो प्रयत्न करा. धाकटे आसतना वॉटेवर तुमी 5वीन आसतले, 4थीन आसतले, 2रीन आसतले. तुमकां तयार करताली. फॉर एक्झाम्पल न्हाणयताली. दोळ्या मुखार हाडपाक ट्राय करा. ड्रेस घालताली तुमी, तुमची बॅग भरताली, टिफीन भरताली. जे कितें करताली ते इमॅजिन करपाक ट्राय करा. आनी हें करतकू त्या मुमेंटाक भितरल्यान थँक यू म्हणा. जाता तितले भितरल्यान काळजार हात दवर आनी म्हणा, थँक यू मम्मा. म्हाका तूं स्कुलाक वचपा खातीर तयार करताली. आनी एक कित्याक म्हणपा जाय तें तुमकां सांगता. सगळ्यान व्हडलें लायफान आसता तें एज्युकेशन. म्हाका दिसता जर तुमी व्हिडिओ पळयता, जर सेशन अटेंड करता जाल्यार तुमी स्कुलान गेल्याच आसतले. लायफान सगळ्यान इम्पॉर्टंट जें आसा खबर एज्युकेशन. थंय वचून आमी कितले दिवे लायल्या स्कुलान हें इम्पॉर्टंट ना. पण आमकां घालपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या पेरंट्सान घेतलेली, आमच्या मम्मीन घेतलेली. हांगा मम्मीचें एग्जांपल दिता. थोड्यांचो मम्मीच्या जाग्यार पप्पा आसपाक शकता, व्हडली भयण, वॉटेवर कोणीय आसपाक शकता. ताका दोळ्या मुखार हाडा. कारण आमचे कडेन जर एज्युकेशन ना, आमी जर ती एबीसीडी शिकोंक नाशिल्ली स्कुलान सुरवातीक, जाल्यार आयज हांव हो सेशन घेवंक पावचो नासलो. किंवा तुमी ज्या जाग्याचेर आहा त्या जाग्याचेर तुमी आसचे नासले. फील दॅट मुमेंट. ट्राय करा फील करपा खातीर. दोळ्यान दुखां येतली, योनी मन दुखतलें, दुखोनी. पण ट्राय टू फील दॅट आनी से फ्रॉम द हार्ट, थँक यू सो मच. लव यू, लव यू, लव यू. विथ फिलिंग म्हणपाचो प्रयत्न करा. आनी हें करतकू बरोवपाचो प्रयत्न करा. जेन्ना तुमी हें बरयत रावतले परत 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 तुमच्या वर्डसान बरया. कोंकणीन बरया, इंग्लिशीन बरया, मराठीन बरया, उर्दून बरया. डजंट मॅटर फॉर दॅट. यू हॅव टू रायट इट. जितले तुमी बरयतले, तितले तुमी भितरल्यान ग्रेटफुलनेस तुमची वाडत वयतली. आनी तुमी अबंडन्स अशे गजाली पळयतले. तुमी चिंतूकूच नासतले की मम्मी कडल्यान तुमकां हें रिटर्न मेळटलें आसलें किंवा हें मेळपाक जाय, तें मेळपाक जाय. ना यार. एक तुमकां सांगता, दिस इज माय एक्सपिरियन्स. वयान तुमच्याकून खुपूच धाकटो आसा, बट सांगपाक खूब बरें दिसता. जे तुमी चिंतूंक ना खबर आसा तुमच्या मम्मी कडल्यान तुमकां मेळपाक जाय म्हणून, तेजे पेक्षा तुमकां डबल ट्रिपल गजाली मेळत रावतले. फक्त ग्रॅटिट्यूड प्रेझेंट करा. आनी जर तुमकां एका मनशाक ग्रॅटिट्यूड दिवपाक कळटा, जाल्यार तुमी जगान खंयसरूय वचून कोणाकूय दिवपाक शकता. आनी जर तुमकां ज्याचे तुमचे वांगडा DNA कनेक्शन आसा, ताकाच जर तुमकां ग्रॅटिट्यूड दिवपाक कळना, जाल्यार तुमी जगाक कितें ग्रॅटिट्यूड दितले. आनी दिले सुद्दां जाल्यार ते फोटींग आसतले. कारण आमकां जर आमच्या रगताक ग्रॅटिट्यूड दिवपाक कळना, सॉरी टू से, फ्रॉम हार्ट, बॉटम ऑफ हार्ट, जाल्यार आमी जगाक दिवपाक शकना. आनी आमी ग्रॅटिट्यूड दिवपाक शकना जाल्यार आमी लायफान कितलेंय कितें कर, भितरल्यान सॅटिस्फॅक्शन आमकां आसपाकूच शकना. सगळ्या गजालींकून सगळ्यान व्हडली गजाल आसा ती म्हणजे ग्रॅटिट्यूड. दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. सो ट्राय दिस टुडे ओन्ली. काल तुमी 10 ग्रॅटिट्यूड बरयले आसतले. पयर तुमी 10 बरयले आसतले सांगल्या प्रमाणे. आयज 3रो दीस आसा. एक ग्रॅटिट्यूडूच बरया फक्त. पूण विथ डीप चिंतून बरया. 15-20 मिनटां काडा. जाता तितले दोळ्या फुडल्यान ते मुमेंट हाडा आनी बरया.
हांव तुमच्या वांगडा हे प्लॅन करून व्हिडियोज करिना. फक्त एक प्रेयर करता आनी आयज कितें सांगपाक जाय देवा तूं म्हज्या कडल्यान सांगून घे इतलेंच म्हणटा आनी करता. सो गॉड ब्लेस यू. थँक यू सो मच. तुम्ही हो सेशन अटेंड करताच म्हणून म्हाज्या तकलेन कितें कितें आसा, म्हाज्या मनान कितें कितें आसा हें म्हाका जाणपाक मेळटा. तेका लागून थँक यू सो मच सिद्धी मॅम, बिपीन सर, सुमिता मॅम, दर्शन सर. तुमकां खूब खूब मनाकाळजांतल्यान धन्यवाद. देव बरें करूं. फाल्यां आमी मेळया. ही एक्सरसाइज तुमी कंटिन्यू करा आनी हे जितले तुमी एक्सरसाइज करतले तितलेच तुमचें स्ट्रॉंग रिलेशन जातलें. आमी फक्त ह्या एपिसोडांनी फोकस करता तो म्हणजे की डीएनए वांगडा आमचें रिलेशन कशें स्ट्रॉंग जातलें तेजेरूच. तेका लागून खूब खूब धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू.